दिव्यवाणी 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 पडकिऱ्या प्रवाद्या विशांत सतरायगेया ते तुमचेशी बोकऱ्यांच्या वेसान येतात, पूण भितरल्यान ते ग्रासूंची वखटां. तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. कांटेरींत दाखो कुंटूंक मेळनात वा सारांट्यार आंजुरां काडूंकय मेळनात. तेच परी हर एक बरो रूख बरें फळ दिता आनी पाड रूख पाड फळ दिता. बऱ्या रुखान पाड फळ दिवचें बरी ना आनी पाड रुखान बरें फळ दिवचें बरी ना. बरें फळ दिना तो हर एक रूख कातरन उज्यांत लासतात. देखून तांच्या फळांनी तुमी तांची वळख धरतल्यात. वायटा विशांत सडावत जावन आमी चिंतूंक वसना आनी तकली पाड करिना, पूण आमी विसरोन सोडटा. वायट म्हणजे आमचो दुस्मान सगळो दीस आमकां पारोत करनंत आसता. ताचो उद्देश आमकां पातकांत लोटचें. सांपेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत म्हणटा, जागीं जाया, जागृत रावा. तुमचो वैरी देंवसार गरोज घालतल्या सिंहा बरी. कोणाक गिळचें म्हूण सोदून भोंवता. सुवार्थेंत सांगले प्रमाणें पाड रूख पाड फळ दिता. पाड रूख एके राती भितर पाड जायना. ताची कुसुडाय भितरल्यान आनी पाळां तावनूच प्रारंभ जाता. पाळांक कीड लागतनाच ती कीड नास केल्यार रूख पाड जायना. देखून जेजू म्हणटा, पडकिऱ्या प्रवादी विशयी 17 बऱ्या रुखार पाड फळ जायना, बरेंच फळ मेळटा. आमी बऱ्या रुखांनी बरें फळ दिवचें तसले व्यक्ती जावन जियोंक जेजू आमकां आपोवणें दिता. कोविड-19 वरवीं लॉकडावन जावन घरा आसल्या वेळार साबार जाणांनी अंतर्जाळार आपलो वेळ करसिलो. त्या वेळार साबार व्हिडिओ आनी मेसेज आमी हेरांक धाडिल्ले जावंक पुरो. तातूंत कोविड-19 विशयांत माहेत दिवचे साबार व्हिडिओ आनी मेसेज आसले. थोडे जण कोरोना वैरान विशयांत प्रवाद करचे आनी थोडे वखद सोदून काडला म्हणून सांगचे आनी थोडे कोरोना ना ते केवल पयशे करचे प्रयत्न म्हणून सांगलें आमी आयकलां. दाक्तरांनी दिवच्या जागृतकायेच्या जानवायेक वा समजोवण्याचे की फडकिऱ्यो खबऱ्यो दिवच्या फडकिऱ्या प्रवाद्यांक पातयल्लो लोकूच चड. आयचे सुवार्थेंत जेजू फडकिऱ्या प्रवाद्या विशयांत 17 दिता. जागृत आनी प्रसार तंत्राच्या आयच्या समाजेंत बरें आसलें वायट आनी वायट आसलें बरें करन वा वास्तविकता बदलून दाखयतना जागृत रावन सारकी विंसवण करूंक आमकां आपोवणें दिता.